नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. लोकांची कामां करिनासतना पे पॅरिटी मागपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्र्याचे फटे. पयलीं सर्व्हिस शिस्तीन प्रामाणीकपणान करात, संपाच्यो धमक्यो दिल्यार धाडटले घरा. मोटारसायकल स्कूटरी वेले दोगांकूय सरकार करतलो हेल्मेट सक्ती. एक्सिडेंट, रस्त्यांचो दर्जो, फेरीबोटीची दशा, उदका पुरवण सारकी जायना म्हणून विधानसभेत हुस्को. वेदश्रीचे आत्महत्येचे केशींत तिगाय आरोपींक हायकोर्टान दिलो अटकपूर्व जामीन. वेदश्रीक मारताले मोडणे. लग्न उपरांत अत्याचाराची घरच्या आड एकूय कागाळ ना, हायकोर्टाचे निरीक्षण. पेट्रोल डिझेल मध्यान रातीसावन वाडटा. पेट्रोल ₹1, डिझेल वाडटा ₹1.5. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराक इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करूंक जाय पयसो. केंद्रान पेट्रोल देंवयलें, डिझेल वाडयलें. दर्यादेगांनी प्रचंड बेकायदेशीर बांदकामां. GCZMA कडेन 27 केशी. मोडलें एकूच. बेकायदेशीर बांदकामाक सरकाराचो स्पेशल स्टेटस. घेतात हप्ते. पर्यावरण मंत्र्याक उजरायली. आनी हरवळे कोमुंदादीचे जमनीर बेकायदेशीर प्लॉट. आमदाराचे घराकडच्यान 50 मिटरांचेर चल्लां काम. राण्यान फायल पावयली विधानसभेत. मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता. खबरो विस्तारान. ऑफिसांनी कामां करिनासतना पे पॅरिटी मागपी कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पर्रीकारान फटें दिलां. 6वी वेतन श्रेणी लायली. DA 100% तेंकलो. रिणांत सरकार सवलत दिता, मात सरकारी ऑफिसांनी लोकांची कामां जायनात. आतां संघटनेन संपाची भाशा केल्यार सरकार ओगी रावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार, भत्ते आनी पेन्शनाचेर म्हयन्याक 165 कोटी वता. कामाची आनी वेळेची शिस्त मोडटल्यांक घरा धाडपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंताच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर दिली. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to the undue inconvenience of the general public at large on the account of the strike notice of the Goa Government Employees Association. Steps the government will take to avoid such situations. The government of Goa is one of few states in the country which accepted most of the 6 pay commission's recommendations and implemented them without going into aspect of huge financial implication. The cash outgo on salary component of all government and government-aided employees, including pensioner, is around ₹165 crores per month. The government employees are also provided the periodical increase in DA in time consistent with the Government of India's orders being adopted by Government of Goa, and we have reached the level of 100% from 58% in April 2012. This only reflects that the government employees have been taken good care as regards to various financial benefits. आता म्हणजे म्हणणे की तांच्यांनी एक्झॅक्टली कितें पॅरिटी दिवची, ही पॅरिटीचे लॉजिक कितें आनी ते लॉजिक पे कमिशनच्या रिकमेंडेशनान कशें बसता इतले पॉयंट दाखयलेले म्हाका पुरो. ते बरयत ना पत्र. ते पत्र बरयता कितें आमकां पॅरिटी दी फक्त तेच मागतात. अनेक गोष्टी कन्सिडर करूं येता, पण एसोसिएशनां किंवा युनियन आसता पळय तांची अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. दे हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल ऑफ द स्टेट ऑल्सो. तांच्यांनी आपले कोण आसा पळय मेंबर्स तांकां त्या बरोबर ते सांगूंक जाय की तुमी पयलीं टायमार सगळीं कामां करा म्हणून. अजुनूय 20-25% एब्सेंटिजम इज नोटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. आफ्टर दीस असेंब्ली पिरियड इज ओवर, इफ समवन इज फाउंड विथआउट प्रॉपर रिजन, जस्टिफिकेशन और मूवमेंट रजिस्टर, we will go for a severe penalization if you are not found on the street. रस्त्यावेली फोणकुलां, हॉट मिक्सिंग, नळाच्या उदकाचो शुकशुकाट, एक्सिडेंट, रस्त्यावेली बेशिस्त, RTO आनी PWDचो कारभार ते फेरीबोटीच्या कारभारा मेरेन मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या खात्यांचो विधानसभेतले BJP, काँग्रेस धरून अपक्ष आमदारांनी 5 वरां पाडो लायलो. मंत्री कामां जाता म्हूण सांगता, मात तडीक लागनात म्हूण आमदार उलयले. 2015 मेरेन जायका प्रकल्पाचें काम पुराय करपाची मोख सुदिनान उक्तायल्या. जुवारी पुलाक कसलोच भंय ना. नवे जुवारी पुला खातीर डिसेंबरांत वा फुडल्या वर्सा जानेवारींत फातर बसयतले अशें सुदीन उलयता.
not getting water for 8 days, not getting water for 3 days, 2 days, and you talk of 24/7. You are nowhere near 24/7. तुम्ही तर भानगडीन घुसलेलो आसा अशें दिसता न्ही. Zuari Bridge, we have just one bridge connecting north to the south of Goa and south to the north of Goa. If ever this bridge falls, what will happen to the economy of Goa? केपेचो बायपास जो आसा हो एक उरला अजुनी. केपेचो आता सध्या मायनिंग येरादारी ना म्हणून व्हडलोसो त्रास लोकांक दिसना. सो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हेमी ल्हान भुरग्यांक लायसन्स दितना इवन ऑन अ बायक तांकां एक स्कूल सेटअप करचें आनी चार्जीस करचे. ड्रायव्हिंग स्कुलांक भायर वयतात ते गव्हर्मेंटाचे स्कूल आसूंक जाय. नेक्स्ट असेंब्लीक आपण तुका आन्सर दितलो म्हणून कितलेच नेक्स्ट जाल्यो. पूण आमकां जे भोगपाक लागला तें पळयत जाल्यार मागण्या पाठिंबो दिवचो काय ना हो मोठो प्रश्न म्हज्या मुखार पडटा. थंय जर इतलें मेळपाक शकता जाल्यार म्हज्या मतदारसंघांनी लोकांनी कितें पाप केलो की तांकां अत्यंत कमी उदक मेळचें. Honorable Minister has to take decision. If this 40% water or 37% is saved, I feel there will be a lot of improvement in water where people are crying for 2 hours and 3 hours. Attended 35 times breakdown in that pipeline. I don't understand. They must have spent. राज्या पिरियडांत वर्क ऑर्डर दिल्ली आसता. आता फायनल बिल येतकीर तो म्हणटा आपूण आतां ना, आपूण सायन मारना, आपूण कित्याक सायन मारतलो. दुसरो इंजिनियर आयलो ताका कांयच खबर नासता, तो म्हणटा आपुणूय सायन मारना. अशी करून म्हज्या कोतान कमीत कमी हांव नकळो वेदर द नंबर एक्सीड इवन 500 or 1000 फायनल बिल्स आज PWDच्या डिपार्टमेंटाक कितली पेंडिंग आसा ही मुद्दम मिनिस्टरान सोदून काडचें विदाउट पेमेंट. फायनल बिल्स प्रिपेअर करपाची कितले आसा तेंय सोदून काडचें. Conduct proper and timely repairs resulting in poor condition of Zuari Bridge. The bridge has become very unsafe. हेल्मेट जो सगळ्यांचो विशय आसा. 40 आमदार एकठांय जायत जाल्यार आय एम रेडी टू इम्प्लिमेंट दीस एवरीवेअर इन गोवा. आमदारांनी कोणीच मुखार येवपाक जायना आनी फाल्यांच हांव मुख्यमंत्र्या कडेन फायल पावयतां आनी बाय टुमॉरो इवनिंग ऑर डे आफ्टर टुमॉरो आय वील सी दॅट नोटिफिकेशन 2015 पर्यंत हे सगळें कंप्लीट करपाचो मनोदय आमी व्यक्त करता. जेन्ना मुख्यमंत्री स्वता प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयलेले, युनियन मिनिस्टर फॉर MORT हेच्या कडेन उलयले म्हयन्यात म्हणजे एंड ऑफ दीस ऑगस्ट आमचे 3 जे मार्ग दाखयले आमकां तातूंतलो एक मार्ग आमी फायनल करतले की जुवारी ब्रिज डेंजरस कंडिशन आसा काय म्हणून. हांव म्हणटा कोणी सांगलें डेंजरस कंडिशन म्हणून. कोणूच काय ना. वी हॅव गिवन CRRI and IIT बॉम्बे आमी तांचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो तेन्ना तांणी आमकां सगळें करपाक लायिल्लें तें काम आमी स्ट्रेंथनींग केलें. त्याच बरोबर हो जो जुवारी ब्रिज आसा तो जुवारी ब्रिज आमी येता त्या डिसेंबर किंवा जानेवारीच्या 26 तारखेक हांव डेट सांगना, डेट मुख्यमंत्री डिक्लेअर करतलो, पूण ह्या हातूंत आमी ताचें फावंडेशन घालतले इतलें हांगा ह्या सभागृहांत नमूद करता. वेदश्रीच्या आत्महत्येचे केशींत तिगाय आरोपीक हायकोर्टान अटकपूर्व जामीन दिलो. वेदश्रीचो घोव, माय आनी माव हायकोर्टांत गेल्ली. 20,000 बेल बॉन्ड, 1-2 शुअर्टी आनी तपास जाय म्हणसर आयतारा दनपारां पुलीस स्टेशनार हजेरी लावपाची अट घालून तांकां जामीन दिला. वेदश्रीन 15शी फाटीं चलयेक घेवन जुवारी पुलावेल्यान आत्महत्या केल्ली. वेदश्रीक मोडणें मारतालें. लग्न उपरांत घरच्या आड तिची एकूय कागाळ नोंद ना म्हूण हायकोर्टान आरोपीक अटकपूर्व जामीन दितना निरीक्षण केलां. घोव, माय आनी मावान त्रास केल्ल्यान वेदश्रीन आत्महत्या केली. हो वेदश्रीच्या कुळारच्या लोकांनी केल्लो आरोप सामको फटीचो आसा असो दावो आरोपीच्या वकिलान हायकोर्टान केलो. लग्न जाल्या उपरांत वेदश्री ना जाल्यार तिच्या कुळारच्या लोकांनी केन्नाच तशी कागाळ करूंक ना ही गजाल ताणें कोर्टाच्या नदरेक हाडली. वेदश्रीन रीण काडून पयशे आपणाल्या आवय बापायक दिल्ले. घोव वा माय मावाक एकूय पयसो दिवंक ना अशें वकिलान हायकोर्टाक सांगलें. रातच्या 1:30 वेदश्री 4 वर्साच्या चलयेक घेवन घरांतल्यान भायर सरली तेन्ना एकूय आरोपी घरांत नासलो अशें तांचें म्हणणें आसलें. आरोपी मेणकुरे आशिल्ले, थंय केन्नाच पुलीस येवंक ना अशेंय ताणें हायकोर्टाक सांगलें. अटकपूर्व जामीन दिवपाक पुलिसांनी विरोध केलो, मात कांयच पुरावे दिवंक शकले ना. परब फामिलीन केस्तांवां जाल्ली केन्नाच आयकूंक ना
ह्या शेजाऱ्यांनी दिल्ल्या साक्षीचो आरोपींक लाव जालो. आरोपी लिपून राविल्ल्यान तांकां अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही अशी मागणी वेदश्रीच्या आवयन केली. वेदश्रीक फिट्स येताल्यो ही गजाल न्यायालयान मतीन धरून आरोपींक अटकपूर्व जामीन दिलो. वेदश्रीक मानसीक समस्या आशिल्ली त्या खातीर ती रोखडीच तापताली. घोव माय नाजाल्यार मावा कडेन जाल्ल्या झगड्यांक लागून वेदश्रीन आत्महत्या केली हे दाखोवपी कसलोच पुरावो ना अशेंय हायकोर्टान म्हळां. दर आयतारा सकाळी 10 ते दनपारां 12 मजगतीं चवकशी अधिकाऱ्या सामकार चवकशी खातीर हजर रावपाचो आदेश हायकोर्टान आरोपींक दिला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.